आनी बाळकांक दूद दितल्यांची कोटा. देशाचेर व्हडलें संकट येतलें आनी हे संस्थेचेर रागाची शिरोंट उप्रासतली. ती तरवारीन मरण पडटली आनी तांकां कैदी करून सगळ्यांक लोकां मदें व्हरतले. आनी विदेशाचो काळ बरोसर विदेशी जेरुसल्याक पांयां तोडा मस्तितले. सुर्या, चंद्रीम आनी नखेत्रां हांचेर खुणा जातल्यो. समंदीर आनी ताची लारां गरजतात तें पळोवन संवसाराची कुळां घाबरून मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. पृथ्वीचेर येवचीं आसा ते विशीं दुबदबून मनशां मरतलीं सुकून. तर अंतराळाच्यो शक्ती कळकळटल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडल्या दबाज्यान कुपावेल्यान आयिल्लो ती देखतली. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना घट रावात आनी तुमचे तकलो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सरवण लागीं पावल्या. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. अपुरबायच्या बाबा भयणानो, देवाचें उतर वाचतोच जेजू क्रिस्ताची बरी खबर म्हूण आमकां आयकूंक येता. पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत बरी खबर उणी आनी भिरांकूळ खबर सुबेज अशें आमकां दिसता. झुजां, तरेतरेचीं दुयेंसां, आतां इबोला हें दुयेंस वाडलां, कॅन्सराची पिडा वाडत वेता, मनशाच्यो किडन्यो फेल जातात आनी तरेतरेचीं दुयेंसां मनशांक वेडो घालतात. सुनामी, बुट्ट्यो, भुंयकांप हें सगलें जिवितांत येतलेंच म्हूण जेजू आमकां सांगून दिता. ल्हान व्हड करीस आमच्या जिवितांत वेडो घालतले म्हूण जेजू आमकां उगडास करता. पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत भाव भयणानो, निमणे वडीन जेजू आमकां घोटायेचीं उतरां सांगता. तो म्हणटा, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, तुमी घट रावात, भियेनाकात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. भाव भयणानो, सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, जिविताच्या खुर्साक वेंग मारून भावार्था वरवीं आमचें कुटूंब थिरावया. आनी हें सोत भावार्थूर आमकां आसा जाल्यार कोस्टां वेळार आमी हालची नांव, कोस्टां वेळार आमी पडची नांव, पूण घट तिगोवन आमी उरतल्या. भाव भयणानो, सुतली आनी राजू हांचेर आमी नदर मारल्यार सूत एक धागो आनी तें तोडूंक आमकां सोंपेपणान आमी तुटूंक जाता. सुतली ताका जायते धागे आसात, पूण चड फोर्स घालीत जाल्यार तेवूय बी आमी तुटूंक येता. पूण राजू एकदम मजबूत. आनी राजू एकदम मजबूत कित्याक? कित्याक 3 खाराणां आसात, 3 गूट आसात, 3 किरीत भाशेन ताका बोड दितात. आनी पयलें कारण म्हणल्यार राजू सोबार सुंबां एकठांय करून विणलेलीं आसात. तेच भाशेन आमचें कुटूंब जायत्या वांगड्याचे एकठांय करून एक घोराबो घडोवंक जाता. दुसरे सुवातेर भाव भयणानो, बारीकसाणेन पळयल्यार एका उब्या सुताचें आनी धाग्याचें आमकां ह्या सुमांक विणलेलें आसा. तेच भाशेन आमच्याय कुटुंबान धाकटुले सुखाचे, धाकटुले दुखाचे बांदपास आसात आनी हे बांदपास आमकां गोठ दवरतात. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणानो, हे सूम ह्या सुमाक कितें भाशेन वेडो घालून ती एके भाशेन राजू विणलेलो आमकां मेळटा. कितली म्हूण आस आसा आमकां. आमचें कुटूंब कोस्टां विरीत आसलेलें,
एका सुता सारकेले नीट असलेले कसलेच कोस्ट आमच्या जिवितांत कुटुंबान ना अशें जायते पावटी आमकां दिसता. पूण भाव भयणांनो, आमी भावार्थान तर हे आमचे कोस्ट स्विकारले जाल्यार आमचे कुटुंब ओकूण मजबूत जावंक पावता एका राजूबा भाशेन. आयच्या पयल्या वाचपांत भाव भयणांनो, आमकां लोकगणतीच्या पुस्तकांतले हे इस्रायल पोरजेची देवान विचून काडलेले पोरजेची खबर मेळटा. कितें करता ती ही पोरजां गुणगुणटा, देवाचेर एके भाशेन रागार जाता, तांचो भावार्थ ती उणो करतात. पूण तांचे सोबे देव सोरोप धाडटा आनी सोरोप धाडल्या उपरांत हो लोक जायतो मरता. थोडो लोक जोडी पडी धांवना पूण थीर रावता, थंयसर रावता आनी मोइजेसाच्या मागण्या बरोबर ती देवाक उलो मारतात. आनी तांचो भावार्थ करून भाव भयणांनो, देव तांकां राखता, देव तांकां सांबाळटा. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत देवाक उलो मारीत जाल्यार देव आमकां पावता. आनी ह्या खातीर जेजू म्हणटा, तुमच्या आकांताच्या वेळार, तुमच्या धोळडेरपणान, तुमच्या अविस्वाशीपणान तर तुमी म्हाका उलो मारलो, हांव तुमकां पावतलो. हे भाशेन हांव तुमच्या काळजांचो, तुमच्या जिविताचो, तुमच्या कुटुंबाचो दोनी देव जातलो. भाव भयणांनो, आयचें दुसरें वाचप बागन पावलो फिलिपकारांक बरोवन आमकां उगडास करता की जेजू एका खुर्सार मेला. बेश्टो तो मरोंक ना, खुर्साचेर तो मेला. कोस ताका पडल्यार बेश्टें व्हडतें नांव, राजवटकी, मोहिमा जेजूक मेळूंक ना. पूण जेजूच्या खुर्साचो आनी कोस्तांचो फोड ताका देवान हें इनाम फावो केलां. भाव भयणांनो, रात आसलेलो दीस करून कोण एग्जामीक पयलो कोस्ट काडिनासतना पयलो आयलोलो अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना वो आयकूंक येना. कोस्ट काडचेच पडटात. कोस्तांतल्यान आमकां मुकूट फावो जाता आनी खुर्सा वरवीं जेजूचें पुनर्जीवनपण आमकां मेळटा. जाल्यार भाव भयणांनो, जिविताच्या कोर्साक वेंग मारूंक सोंपें न्हय, जायतें आगोट, कठीण तें. पूण जिविताच्या खुर्साक भावार्थान वेंग मारूत जाल्यार आमचें कुटुंब मजबूत जावंक शकतलें. ह्या खातीर भाव भयणांनो, घरांतलो एकलो जोडकार अवचेतूच पिडेन पडलो, ताचे लागीं आनी काम करूंक जायना जाल्यार घरांत दूख येता, कुरीस येता. ती चिंतात कशे भाशेन आमी आमचें उदार पोसण करतले. हांव एकटो घोव आपले बायलेक आपल्या भुरग्यांक सांडून पडून वेता जाल्यार ह्या भुरग्यांचें कितें आनी अशें आमकां देवान कित्याक केलां, असले कुरीस आमच्या जिवितांत कित्याक आयल्यात अशेंय घडये आमी चिंतले आनी म्हणटले. एक्सिडेंटान सांपडलेलो एकलो तरणाटो, एकलो सापूरबाईचो पूत तो मेलो. असले कुरीस भाव भयणांनो जायते जिवितांत येतात. कॅन्सराची पिडा, जायते वायट आमच्या जिवितांत कुरीस येता तेन्ना आमचें जिवीतूच हालता. आनी असल्या वेळार जायते फावटी भाव भयणांनो, ही उदाहरण आमकां मेळून जायते एक भाशेन आमच्या जिवितांत घडटा. पूण एक राजूच भाव भयणांनो आमी घालून उदक काडटा आनी कित्याक तो मजबूत देखून. तेच भाशेन आमकां जिविताचें उदक जेजू दिता. जेजू ह्या संवसारांत आयला आमकां जिवीत दिवंक आनी हें जिवीत तो आमकां सुभामपणान दिता. ताचें जिवीत घेवंक आमी वावरुया. आनी ह्या खातीर सोंपें न्हय जिविताचें उदक घेवंक आनी भावार्थ आमच्या जिवितांत जिवंक. तो सोदपती ताका कोश्ट आयले तेन्ना जेजूचेर ताणें भावार्थ दवरलो आनी भावार्थ दवरलेलो देखून ताच्या जिवितांत अजाप घडलें. भाव भयणांनो, हो अनभावार्थी आसलेलो सोदपती तरी पूण ताणें देवाचेर भावार्थ दवरलो आनी ताचें मागणें देवान आयकलें. आमी क्रिस्तांव मनशां, आमी भावार्थी मनशां आनी भावार्थी मनशां देखून आमकां डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. ह्या खातीर आमची जबाबदारी व्हड. जर तो अनभावार्थी आसलेलो आमी भावार्थाचे मनीस आसून कित्याक आमी भावार्थ देवाचेर दवरचें ना. भागन फ्रांसीस शावेर भावार्थाचो मनीस आनी ताच्या जिवितांत जायते कुरीस आयले. सुमार 10 वर्सां ताणें मिसांवाचो वावर केलो आनी असल्या वेळार ताका कुरीस आयले तेन्ना तो पेद्रू भाशेन दुबावलो ना. गोठ भावार्थ ताणें आपल्या जिवितांत दवरलो. खुर्सा वरवीं ताणें आपल्या जिवितांत एके भाशेन जोयत हाडलें. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत तर आमी खुर्साक वेंग मारून भावार्थान थीर रावत जाल्यार आमचें कुटुंब ओकूण जातलें.
मजबूत जातले. ह्या खातीर आमच्या जिवितांतले कुरीस मोगान आमी व्हरुया. आनी कोण आमकां आदार दिता, कोण आमकां शिकयता, भाग्योन फ्रांसिस्कान आपल्या जिवितांत हे कुरीस वेले भावार्थाचें जिवीत जियेलो आनी ताका देवान इनाम दिलो. आमच्या दोनेकल्याच्या जिवितांत भाव भयणांनो कुर्साक वेंग मारुया. आनी कुर्साक वेंग मारता तेन्ना भावार्थान आमकांय हें जोईत मेळटलें, आमकांय हें इनाम मेळटलें. हेंच देणें म्हाका आनी तुमकां फावो कर म्हूण हे मिसाचे भेटेन दुनिया देवा लागीं आमी मागुया. आमकां जायत्यो गरजो आसात, आमकां जायती मागणी आसात. ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमची मागणी दुनिया देवाच्या हातांत आमी घालुया. फ्रांसीस आमच्या